थोर सुपुत्र फ्रांसीस लुईस टॉमिस जो नावेलीच्या गांवांत जन्माक आयलो आयचे 196 वर्सां जाली. ताची जयंती आमी मनोवपाक जमली आसा. त्या कार्यक्रमात आमचे बरोबर आसा कलेक्टर सावंत गोवा, SP सावंत गोवा, नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर, उपनगराध्यक्ष अमृतिका, आमचे कावन्सिलर वारल दिपाली गावराजी, 18 जून समितीचो अध्यक्ष माजी कावन्सिलर बाब रघुनाथ शिरोडकर, रजनी आणि बाकीचे सगळे सगळे आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे खास कार्यक्रमात हजर जावं ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक. स्वातंत्र्य सैनिक आसाच कमी तातूंत सगळ्यात ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक बाब वसंत नायक व आज ह्या कार्यक्रमात हजर जालो हाजें हांव स्वागत करतां. फ्रांसीस लुईस टॉमिस हो 1929 वर्सां नावेलीच्या गांवांत जल्माक आयलो. मेडिकल हातूंत भितर ताणें शिक्षण घेतलें, चीफ सर्जन जालो तो. पूण तो आपले वेवसायीक हातूंत पडलो ना. ताणें जें काम केलें तो पार्लमेंटाचेर म्हाका दिसता 28 काय 29 वर्सांचेर तो निवडून पार्लमेंटांत पुर्तुगाला गेलो आनी पार्लमेंटाक वचून ताणें गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर थंय आवाज उठयलो. हें म्हत्वाचें. ताका लायफ चड मेळूना. ताजें जर वाचत पुस्तक जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें की डायड एट द एज ऑफ 40. 40 वर्सांचेर तो पेड्ड्यार जालो. लायफ ताका स्पॅन व्हडलें मेळना. पूण ताच्या त्या शॉर्ट कारकिर्दी भितर ताणें आपल्यालें देशप्रेम, ह्या राज्या बद्दल आशिल्लें ताचें प्रेम, गोंय स्वतंत्र जावपाक जाय, गोंयकारांक स्वतंत्र मेळपाक जाय हाच्या खातीर केल्लो आवाज इन पार्लमेंट हें अत्यंत म्हत्वाचें नोंद करपा सारकें आसा. आनी म्हणून सदांच आमी ताचो कार्यक्रम हांगा करता. हांगा ताचो स्टॅच्यू आसा. ताचो कार्यक्रम आमी हांगा कितलीं वर्सां जालीं हांगा करता. म्हाका याद आसा हेच्यान परत मारून हो स्टॅच्यू मोडून उडयलो. तेन्ना सुद्दां बाब गुरुनाथ केळेकार बी सगळे ते स्वातंत्र्य सैनीक फाटल्यान लागले आनी एक नवो स्टॅच्यू हाडून हांगा आमी तेन्ना बसयलो. आनी हे कार्यक्रम आमी सदांच हांगा चालू दवरला. हांव सगळ्यां कडेन मागतां की आयचो दीस हो ताका याद करपाचो दीस. आनी फ्रांसीस लुईस टॉमिसान जें स्वप्न पळयलें गोंय राज्य एक बरें राज्य जावचें ताच्या खातीर तो वावुरलो. स्वातंत्र्या खातीर ताणें काम केलें. म्हणजे तेच्यान सुशेगाद वचून रावपा जातालें थंय पार्लमेंटान. पूण तें केलें ना. थंय वचून गोंयच्या खातीर स्वातंत्र्या खातीर आवाज उठोवप इतलें धाडस तें फक्त फ्रांसीस लुईस बाबूच करपाक शकता. हें आमी सगळ्यांक लक्षांत दवरपाक जाय. आज आमी ताका उद्रास करता आसतना ताका आदरांजली वता. आनी हांव सगळ्यां कडेन तुमकां मागतां की ताणें जें कितें विचार ताणें आपले मांडिल्ले आपल्या पुस्तकांतल्यान ताणें जे विचार व्यक्त केले ताणें ते पुस्तकांय बरयलें. ते विचार ताच्या आचरणांत हाडपा खातीर आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करा. ही ताका खरी आदरांजली आसतली अशें हांव मागतां. देव बरें करूं. आमी हांगा जमल्या आमचे ग्रेट लिडर महान नेतो ताका गुरुनाथ बाब सदी फडफड म्हणटालो ताळमाड आशिल्लो मनीस तो. त्या वेळार पोर्तुगीज टायमार सुद्दां ज्या मनशान इतलें काम केल्लें आसा. हार्डली 40 वर्सां जगलो पूण पोर्तुगीज पार्लमेंटाक गेलो. इज अ ग्रेट सर्जन, रायटर, वॉरेटर आनी नाना तरी हें आशिल्ली. 40 वर्सां जगून इतलें काम केलें. आनी जर आयज म्हळ्यार खूब करपाचो आमचो भुमिपूत जावन आसा मडगांवकार जावन आसा. ताका आमी याद करपाक जमल्या 196 बर्थ आमचे मदीं जशें आमी रजनी सांगला आमचे कलेक्टर आसा शिगना SP आसा बाब सिंग, आमचे मडगांवचे माजी मुख्यमंत्री आनी मडगांवचे लाडके आमदार हिम्मत अहमद, आमचे चेअरपर्सन बाब दामू नायक, दामू शिरोडकर थोडी, आमची VCP बबिता नायक, आमचे कावन्सिलर बाब नावळ आसा, मागीर वारक आसा, राजू आसा आनी म्हजे मेंबर रजनी आसा, मोटेकार आसा, मंगेश नायक आसा आनी ग्रेट मनीस म्हणटा आमचे मदीं बाब फ्रिडम फायटर वसंत बाब नायक आसा जेणी वयाची 87 वर्सां कंप्लीट केल्या. आनी सगळे याद करून खूब खोशी भोगता. तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता. प्रेस मिडिया ह्या टायमार सुद्दां 9 म्हळ्यार पावली. तांकां मनांतल्यान देव बरें म्हणटा. आनी ज्या तळमळीन ज्या मनशान जें कार्य केलां ताका भेटपाक जावं तेजे एनिवर्सरी आमी मनोवपाक जमल्या. तांकां सगळ्या मनांतल्यान हांव अभिनंदन करता आनी सगळ्यांक देव बरें करून दिता.